नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आमगेल देश भारत कृषी प्रधान देश. शेतकार तांगेल पिकाड आनी शेत वरोच कितेरी या किटां सुकून तांचे रक्षण करचे कितेरी मस्त नमनेचे कीटनाशकाचे प्रयोग करताचे. जाल्यार हे कीटनाशक कीटाक मात्र संहार करनाशी ताजे निमित्त मनशाकय समस्या जाल्यार कसो पुरा जेवचे साध्य आसा म्हणून आमी आमगेल आयचे उपाख्यानां पळय. आजी एंडोसल्फान ट्रॅजेडी विशयी उलोवच्याक आमगेल संगात आयल्यांची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानां स्वागत. नमस्कार. आता हे एंडोसल्फान म्हणल्यार एक भारी एक वापरचे मस्त जनान वापरता असले एक सामान्य जावन आशिल्लें एक कीटनाशक. जाल्यार हाजे निमित्त कसो पुरा समस्या आरोग्य समस्या जाता म्हणून आमी पळयलेलें आसा. जाल्यार तें तुमकां फस्ट सुरवेक तुमकां कशी कळ्ळें? हे एंडोसल्फान म्हणून सुरवेक म्हाका कळ्ळी. एक कडेन इन्वेस्टिगेशन करतना तें कशें जालें म्हूण सांगी न्हू ते अचानक जावन ताजें जालें. 1997 एक आर्टिकल केरळा मेडिकल एसोसिएशनान तांगेलें एक आर्टिकल हें आसा जर्नल आसा तांतूं एक आर्टिकल एपियर जालें. आर्टिकल म्हणून ते प्रॉबब्ली लेटस्ट टू द हें म्हूण सांगून तांतूं मोहन कुमार म्हूण सांगून एकलो ताणें एक लेटर टू द एडिटर बरयलें 97 हें. डॉक्टर वयो वो डॉक्टर तो MBBS जावन न्हू ते हळडीन प्रॅक्टीस करता आशिल्लो. तो डॉक्टर मोहन कुमार म्हूण सांगून तो स्वर्ग म्हणटा ती वाडीनगर म्हणटा ती ते कासरगोड डिस्ट्रिक्टांत आसा. आमगेले विटला अबावट एक 6-7 किलोमिटर दूर आसचें पडो. विटला म्हळ्यार कर्नाटका ते कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरळा. तागेलें प्रॉब्लेम कसो म्हणून जाल्यार हांगा मस्त जनांक प्रॉब्लेम आसा. 50 जन कॅन्सरान मेल्ल्याची 2 वर्स भितर. ब्लड कॅन्सर आसा, मागीर इंटेस्टायनल कॅन्सर हें तें पुरो आसा. कोणेंय इन्वेस्टिगेशन करच्याक येवेच वे म्हूण सांगून तागेलें आर्टिकल. हांव लेखलें थंय हें आसा खंयचें कॅलिकट मेडिकल कॉलेज आसा केरळा आसा तांणी कोणें करता जाल्यार करोनशी म्हूण सांगून 98 वपास तेच अभेदल कोणें येयनशें दवरते म्हूण सांगून म्हणून 97 आपयलेले 98 ताय कोणें येयनशी. नंतर हांव आपा ताका फोन केलो. फोन नंबर आशिल्लें तूं डॉक्टर मोहन कुमार पण हांव फार्माकॉलॉजी डिपार्टमेंट उलयता आसा. तुगे प्रॉब्लेम ते कसर म्हूण कळ्ळें म्हळ्यार कसर म्हूण कळ्ळें आजी खंय. हांव तेन्ना म्हगे पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आपूण आयल्या न्ही इन्वेस्टिगेशन तुमी पुरो हेल्प करता जायत आमगेले मस्त फ्रेंड्स आसाची पुरा. तो श्रीपट रे म्हूण एकलो आशिल्लो वॉटर हेजे कन्जर्वेशनाचे. तशेंच श्रीपती डॉक्टर श्रीपती म्हणून एकलो आशिल्लो ते पुरो जन ओट्ट करून इन्वेस्टिगेशन येवका जाल्यार आमी संपूर्ण सहकार करता ती म्हूण सांगलें. पूण हांव एक 15 जन पोस्ट ग्रॅज्युएट्सांक आपोवन ते एक सांग कॅम्प करयलें. पळय म्हूण सांगून तागेले कितले जनाक एफेक्ट जाला हें म्हणून कितले जाणां म्हूण गोतना 50 जन कॅन्सरान मोडून जालीं तांणी. आनी आत्तां सादारण एक 25 कॅन्सर पेशंट आसाची. मागीर फिजिकली हँडिकॅप्ड मेंटली रिटार्डेड चेडूं जावं खातीर तितले आसाची. तुमी तांणी हें करीत म्हूण सांगून तांकां हाडचें जाता म्हूण म्हळ्यार तांकां चमकुच्या काही जायना कसलें ना म्हूण आमी चमकलें अशें. ते ताका रोडूय ना कसलें ना सान एक चमकून वचचें वाट. एक किलोमिटर 2-2 किलोमिटर डिस्टन्सार तांगेलें घर. म्हणल्यार लागीं खंय सोतमोत घर ना. ते अशें जालें तेन्ना ते सगळे गांवांत काजू तोटय आसा ते तोटा मदीं दाखोवन वच तुका ते तोट पळय ते अशीच आसा. त्या निमित्त ते पुरो गव्हर्मेंटाच्यान केलेले तोट. हांव लागलें हांगा पळय वचचें जायना
त्या निमित्त आमी चमकून वचा तांकां बस हांगा अर्चना काम म्हाका रोड ना म्हणून चमकून रोड ना म्हणून आमी चमकलेची वचून घेवन पळयतना हे एरियांत पळय सान एरियांत मात्र सर पुरे कडेन कॅन्सर पेशंट्स नाही अबाउट 4 स्क्वेअर किलोमीटर एरियांत मात्र त्या एरियांत तूं पळयल्यार कळटा हे सगळेची विलेज इतले व्हड आसा जाल्यार ते रावंड जाला पळय पाड्रे आनी वाणीनगर ते क्लस्टर ऑफ विलेजीस हे पेरलांतूय उण आसा जाल्यार इतल्यांत मात्र आसता इतल्यांत मात्र कशें लायक म्हणून आमकां कांय कळ्ळी जाल्यार आमी इन्वेस्टिगेशन आमगे स्टार्ट केलें ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ आमगे एक पळयतना कशें की एक हेवी मेटल्स म्हळ्यार मर्क्युरी तुगेले कॅडमियम क्रोमियम लेड असल पूण अशी तेन्ना हें जाता जाल्यार ते अशें काही म्हणून जाल्यार आतां पणंबुरान तूं MRPL आसा तशी कॉजेंट्रिक्स म्हणून तुगेले पडबिद्रे तूं इलेक्ट्रीक जनरेशन आसा थंय तसो जाय चान्स आसा जाल्यार हांगा तसो कसो न्ही ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತೂ ತಸಲ್ಪುರ न्ही ऑयल रिफायनरी ऑर कोल यूज करचे फॅक्टरीज आसा पळय तसो मात आसता हांगा कसो न्ही ना कशी म्हूण कळ्ळी एनिवे आमी पुराय सॅम्पल्स पुरो वोट करून कर्नाटका रिजनल इंजिनियरींग कॉलेजा पटयले नो हेवी मेटल्स म्हणून जालें तांकां कसो न्ही मेळ्ळी अशी पळयता आसतना एक कडेन आतां तांकां आपूण व्हरता पळय आतां हे टॉपोग्राफी म्हणून येता सकयल तेकडच्यान गुड्डो सकयल तांणी तोटान तूं तुगेले मड्डो मागीर पोपळा माडी हे ते पुरो पेटयलां तेकडच्यान हेकडच्यान काजू तोट आसा हांव म्हणलें काजू तोट पुरो कोणालें म्हणून म्हणलें त्या पुरा ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ತಂದು 11,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ केला ऐकलं 11,000 हेक्टर्स म्हणल्यार सुमार जालें 1 हेक्टर म्हणजे 4 एकर 44,000 एकर्स जागो अडोका जालें न्ही मागीर पळयतना ते सुमार कण्णानूर थंय केला खंय तांणी एकडच्यान तुगेले सुळ्या लागीं थंय केला नेट्टणिगे थंय केला अशें म्हूण आयकलो जाल्यार आमकां तेंची डावटय येयली 1-2-3 कडेन गडकड वतना पळय तांकां सुरवेक अशें पळय रक्षीत म्हणून एकलो व्हेरी इंट्रस्टींग पॉयंट कसो म्हणून जाल्यार हांणी स्पॅस्टीक चिल्ड्रन वचून पळय ते ताका उलयलें पुराय जाता मायंड व्हेरी शार्प आसा जाल्यार पांयाक हाताक बल ना तशीच नेक्स्ट आतां अशी जी ती लक्ष्मी म्हणून एक चेल्ली ह्या पुरा 1998 पळयलें तिगेले पांय उंच जाला नेक्स्ट पळय तिगेले हातूय तशी कशी जाला असल पुरो करतना कसन की एक एबनॉर्मेलिटी स्पेशली जेनेटीक आसच्या पुरो म्हूण सांगून आमगेलें एक कन्क्लुजन नेक्स्ट पळयल्यार तूं कळटा आमी स्कुलाचें केलीशी हे पुरो स्पॅस्टीक चेडूं आनी 67% तांतू 63 जनांतू सादारण 60-70% जनांक एपिलेप्सी आसा त्या निमित्त नर्व्स एफेक्ट जावन आसूं का सांगून अशी म्हाका मुखार पळयतना आतां पळय हो फर्स्ट विक्टीम सिनियर मोस्ट आतां 19 वर्सां अम्मान ना अशी ताका तेकडे कडेन वचचें जायना तशी नेक्स्ट 19 वर्सां चल्लेले बुद्धी कशी आसा म्हळ्यार बुद्धिवांती तो न्ही केलो जनाक बुद्धी शार्प आसा तांकां आंगा उण आसा केलो जाणां आंगा ना तांकां बुद्धिमान आसा अशी परमिटेशन कॉम्बिनेशन अशी आमी मुखार गेले तब्येत पळय हो कॅन्सर पेशंट सर्वायवींग सुकुमार मास्टर म्हणून तो स्कुलांत टिचर ताका कॅन्सर तागे रिक्वेस्ट जालें सर मिगेल कसं जावं तुमी इन्वेस्टिगेशन करा हांव रेडी आसा आनी मुखार आमगे गांवांत कोणाकय कॅन्सर नाका ऑलरेडी 40-50 जनांक मोरून जालें म्हूण सांगून तागेलें जस्ट ब्लड कॅन्सर इंटेस्टायनल कॅन्सर पण हे टिपिकल स्किन कॅन्सर म्हणटा हाका सी दीस इज नॉट फावंड इन इंडिया हे पुरा ऑस्ट्रेलियांत मात अशें नवे केरळांत आसता कित्याक म्हळ्यार एंग्युलर जावन घेवन सुर्या किरण वता सनलायट थंय समनातल्यार तांकां स्किन कॅन्सर एंग्युलर जावन आमकां हांगा भूमध्य रेखी आशिल्ल्यांक ह्या पुरा स्किन कॅन्सर प्रॉब्लेम्स ना बरें उणें ते आमी पळयलें 3 जणां स्किन कॅन्सर आशिल्लें
नेक्स्ट पळयतना पण आक इंटेस्टायनल कॅन्सर ते चडाक पॉट हॉट जाला. पळय हें पूण आमकां कशें म्हूण कळ्ळें. त्या नंतर हांव एक आर्टिकल बरयलें कशें बरयलें म्हळ्यार पण स्कुलाचें केलें आमी. स्कुलांत तूं एकल्या दोळो इतलो दाट कन्नड कसं टिपिकल कसं म्हूण सांगता हांव तूं पुरे जन नाक पळय चट्टेस. ते चेट्टेस आनी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज आस्थमॅटीक. हा आणि ಸ್ವಲ್ಪ मॉंगोलॉइड फीचर्स म्हणून म्हणटा आमी मेडिकल टर्मांत त्या पुरो आसा. वय हा त्या नंतर पास तिगे हॉट चेडवांक हॉड्डांक नेक्स्ट पळयल्यार कळटा तुमकां पूण अशी स्कीन डिसीज इतली पुरो पळयलें मागीर म्हाका कळ्ळें हांव तुका कसं की डेफिनेटली जेनेटीक प्रॉब्लमूय आसा. मागीर कसं पळय हांव वचून सर्व दिवस नंतर आमकां थंय एक हें पडसूं केलें कसं एक स्टेज अशी त्या स्टेजार तूं मंदर तीन तूं हांगा थंय परत यक्षगान करच्याक ते स्टेज आसता तसं स्टेज म्हूण लेखलें आमी. तेका तेमी गेल्यार कच्चे स्टेज कसले स्टेज गेला म्हणून यक्षगानाक पळय म्हणून गेलें यक्षगानाक न्ही हेलिकॉप्टराक म्हणून म्हाका आश्चर्य जालें कसं म्हळ्यार त्या गांवांत तूं बस ना. बस रस्तो ना. विटला कासरगोड वचचे मेन खंय रस्तो ना. बायकारी वचूका कार वच्चे बारीक रस्त्यार वचूका तेन्ना बस घातल्यार हेलिकॉप्टर कसं लागे म्हणून तेन्ना सांगचें औषधी हाडटा रे म्हणून. औषधी म्हळ्यार सी वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ औषधी. मेडिसीन म्हळ्यार कसं न्हय मेडिसीन म्हळ्यार रोग आशिल्लो गूण करच्याक मेडिसीन. औषधी हाडटा रे म्हणून कसं औषधी कसले घालचे म्हणून कोणाल कितें घालचें एन्क्वायरी करतना तांणी म्हणलें हांगा कॅशू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे हें आसा कसं न्हय थॉट आसा ते कसं की एक न्यूज येवन कसं की ते वायट करता ते कीड खंय ताजे खंय स्प्रे करतात आनी ते स्प्रे करच्याक हेलिकॉप्टर्स येताची म्हणून. द व्हेरी नेक्स्ट डे आमी पुरे जेन्ना तांगेले कासरगोडा लागी एक ऑफिस आशिल्लें ते चमकलेशें तांकां निमगेलें दीस वॉज इन 1998. तुमी घालचे औषधी खंयचे म्हूण सांगून नोबडी वॉज प्रिपेर्ड टू से एनीथींग. मागीर एक केस कळ्ळें जाल्यार ते किटनाशक म्हणून असो पळय किटनाशक जाल्यार रेडी ना ते कसं घालता म्हूण सांग ताका केमिकल नांव ना नवें एक प्रोडक्ट नांव ताका हांव सांगलो. It took us 3 months to find out the name was Endosulfan. तितले कष्ट तितले ताणें सिक्रेट दवरले. कसले दवरले म्हूण तांकांय वतना तेन्ना आमकां ते फायंड आउट करचे विंगड कसले उपाय ना खंयचे एक टेस्ट ना एक लॅबोरेटरी टेस्ट ना. ते लॅबोरेटरी टेस्ट करचे बारीकच आसता अनलेस यू टेल वॉट इज द केमिकल नोबडी कॅन फायंड आउट. मागीर एंडोसल्फान म्हूण एक पटी कळ्ळें मागीर पळय तेन्ना आमगेलें इंटरनेट ना. आमगेले लॅब कस्तुरबा मेडिकल लायब्ररींतू हें सेक्शन कसं ना एंटोमॉलॉजी पेस्टिसायड सेक्शन ना. आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोर वचपाक टू फायंड आउट द स्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स. केमिकल स्ट्रक्चर या सो ते एंडोसल्फान कसले म्हूण सांगून गेलो एक सान एक व्हिडिओ काडला आमी ते व्हिडिओ आतां पळयाचे. एंडोसल्फान वीख
घातक, हानिकारक, मारक हालींच्या वर्सांनी सगळे माध्यमांतल्यान सगळ्यांत छेड आयकूंक मेळचे ही उतर आसूंक पुरो. एंडोसल्फान म्हळ्यार कितें? कित्याक ताका घातक म्हणटात? ह्याच प्रश्नाक आमतल्याक जवाब ना, उत्तर ना. एंडोसल्फान सांसारीक फावंड्यार टप्प्यान काडून उडयलेले ऑर्गॅनोक्लोरीन किटनाशक जैवसंचय तीव्र विषकारी जावन आशिल्ल्यान आनी एंडोक्राइन डिसरप्टर आनी बायो एक्युमुलेशनांत ताजे भूमिका आशिल्ल्यान ती खूब प्रसिद्ध जाली. एंडोसल्फान वापरलेले भारत, चायना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युनायटेड किंगडम, वेस्ट आफ्रिका, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॅनडा, ब्राझील सहित जायत्या देशांतल्या जनाले लोकांच्या जिविताक खूब लुकसाण या हानी जाला. एंडोसल्फानाचे उत्पादन व्हड प्रमाणांत जाता आनी भारत, चीना ह्या देशांनी आजूनय ताजो व्हड प्रमाणांत उपयोग करतात. दुख्खाची खबर म्हळ्यार आमच्या देशांत कर्नाटक आनी केरळा राज्यांनी एंडोसल्फानाचो चड प्रमाणांत वापर जाल्ल्या कारण हांगा सगळ्यांत चड विध्वंसक परिणाम जाला. हे कर्नाटक आनी केरळा राज्यांतल्या काजू प्लांटेशन या कॅशू प्लांटेशनाच्या व्हड वाठारांत काजूच्या पिकांक हानी करचे टी मॉस्किटो बग किडीच्या नियंत्रण दवरपा खातीर व्हड प्रमाणांत उपयोग जातालो. आतां एंडोसल्फान म्हणून येवन कसं म्हणकोळ जालें आमकां भारी कश्ट जाले. ताचें केमिकल स्ट्रक्चर दाखयलें तुमकां, हें तें पुरो जालें. मागीर म्हाका कळ्ळें कसं म्हणून जाल्यार हातूंत कंजेनिटल प्रॉब्लेम येवचे केस साध्य सर. कंजेनिटल म्हळ्यार आजन्म जावन येवचे. कशीची टेरटोजेनिक इफेक्ट. टेरटोजेनेटिक इफेक्ट आसा. म्हळ्यार विरूप जेवचे जाल्यार चेडवान विरूप जेवचे. ताजे डिफरन्स कशें म्हळ्यार आतां जेनेटिकली क्रोमोसोम्स अँड जिन्सा लेवलार जावचे काय कंजेनिटल म्हणटात. ताच नंतर टेरटोजेनिक म्हळ्यार आम्माल पोट्टा आशिल्ली तेन्ना चड व्हड जाता आसतना गर्भांतू तिणें किटनाशक घेतल्यार ते सीदा अम्बिलिकल कॉर्डा निमित्त वचून तेय पॉयझन जावचे आनी तेय डिफेक्ट्स जावचे, ऑर्गन डिफेक्ट ऑर सिस्टम चेंज जावचे, विरूप जावचे चेडवान. सो टेरटोजेनिक एज वेल एज कंजेनिटल दोन्ही प्रॉब्लेम आसता आमकां म्हणून कळ्ळें. म्हळ्यार रिपोर्ट्स आयले सादारण 70-75 टॉक्सिकॉलॉजी रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मेळ्ळे. ताच्या आधारार हांव एक आर्टिकल बरयलें. दीस वॉज समवेअर इन 1998. 98 हातूंत विशेष वरदी म्हणून उदयवाणींतू कासरगोड ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ सस्टेसिंग एंडोसल्फान म्हणून म्हळ्यार तांणी कशें कशें तें आमकां एक्सप्लेन केलें आपल्या आर्टिकल्सांतू तें पुरांग आसा. आनी तें 20 वर्सां स्प्रे केलां हांवें. तर ताजे निमित्त म्हणून जालें कितें म्हळ्यार ताजी फुडली जना त्या समस्या ना. फर्स्ट केसाची 19 years फुडें तशें म्हणून सांगून त्या कोरिलेट केल्यार करेक्ट जाता म्हणून सांगून हांव आर्टिकल बरयलें. तें आर्टिकल बरयलें मागीर व्हेरी इंट्रस्टिंग पळका कासरगोड डीसीन एक नोटीस पटयली म्हाका. तूं एक आर्टिकल कासरगोडा वयर बरयलां पण तेगे लँग्वेज पळय तूं बिफोर रायटींग इट यू शूड हॅव कन्सल्टेड अस. तेन्ना आमी तुका एक्सप्लेनेशन दिता आशिल्ली. तूं स्टेट वे आर्टिकल्स बरयलां
त्या निमित्त DC ऑफिसांत मिटींग दवरलां. ताका आमगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर येता. ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर नांव कृष्णम परंबेल म्हणून खातें उडगस आसा. तो येता आनी तांगे सायंटिस्ट येता, ती एंडोसल्फानाचे कंपनी सायंटिस्ट येता ती. तूं येवका म्हूण सांगून म्हाका नोटीस आयलें. डेफिनेटली येता म्हूण सांगलें. आनी म्हगेले पुरा पेपर्स, रिसर्च पेपर्स विच बी कलेक्टेड फ्रॉम तुगेले इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स आतां पुरा घेवन ते चमकलो. ते 3-4 घंटे डिस्कशन जालें. तांणी सांगचें हें तांची एंडोसल्फान ही न्ही, तूं खंयच्या आदारार सांगचें म्हूण सगळें तागेलें. हांव म्हणलें हें पुरा कॉन्सन्ट्रेट जालेलें एक एरिया मात्र, त्या एरियांत मात्र तुमी स्प्रे केलां. तेजे ते कडेन पेरलां तूं ना, ते कडेन ना, पुरा एक्सप्लेन करून घेवन हांगाच कसलें जावका एक 20 years दाखोवन आफ्टर जालेल्यार मात्र येवका. कित्याक म्हळ्यार तुमी 20 years दाखोवन घेवन स्प्रे करून सुरू केला. व्हडली रान आशिल्ली कातोर घेवन केलां. ते कसलें केलां म्हळ्यार गोडंबीक म्हळ्यार काजूक अमेरिका दाखोवन युरोपा दाखोवन मस्त डिमांड आसा काय. ताजे खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सबसिडी दिते, कॅश डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून. ताजे खातीर आमी कमर्शियलाक सपोर्ट करच्या खातीर केलेले म्हूण सांगलें. रायट. त्या कडना ते एंडोसल्फान स्प्रे करता जाल्यार तुमी खंयचे रेकमेंडेशन घेतलां? तांगेलें आन्सर ना. तिनी जावन न्ही आतां इतली जाणां कशें पळय त्या न्ही जाल्यार तुमगे कसं म्हणून तुमी सांगा. तुमगे हेल्थ डिपार्टमेंट आसता पळय, मेडिकल कॉलेजेस आसता पळय, वॉट इज द कॉज बिहायंड ऑल दीस डेथ्स? आमगेले आशिल्ले प्रकार आमी तुमकां पेपर दितात ते तुमी स्टडी कराची. कसलें की तांणी तयार ना. कासरगोड तुगेले कॅलिकट मेडिकल कॉलेज दाखोवन आयल्याची दे आर ऑल्सो नॉट प्रिपेर्ड टू लिसन टू मी. कडेन लास्टाक प्रिसायड केलेले एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जालें, स्ट्रेट अटॅक म्हगेले वीर. एक कशें म्हणून तो म्हणटा तूं कसन रिसर्च करता जाल्यार आमगेले ते रिसर्च करता जाल्यार तूं परमिशन निमूक आशिल्लें. तूं निमगिनेशी केला आनी निमगिनेशी हें केलां. तूं कोण पुणें म्हणटा तूं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट म्हूण सांगलो. म्हाका दिसता तूं एनवायरमेंटल टेररिस्ट म्हूण सांगलो. हेच वर्ड्स यूज केले. आनी तूं अशी पुरा आर्टिकल्स बरयता आसल्यार तुका आमी हांगा एंट्री जावचें सोणाची, केरळा एंट्री जावचें सोणाची अशें तशें म्हूण सांगलो. ताचे खातीर हांव म्हणलें तूं कसन म्हणल्यार ही आसा पळय ही म्हाका कळटा कशें म्हणल्यार तुका कॉन्स्टिट्यूशन गोतना म्हूण सांगलो. ॲज ए इंडियन सिटीजन कन्याकुमारी दाखोवन काश्मीरात खंय वचपाक म्हाका तुगेलें परमिशन नाका, कोणालें परमिशन नाका. आनी तिनी जावन घे न्हू तूं म्हाका इन रायटींग हेच बरयलें आसा पळय इन रायटींग दी. इन रायटींग हांव आन्सर करता मात्र न्ही. आनी रिपिटेडली येता जावं काय जाल्यार तुगेले पुलिसां सांगून म्हाका अरेस्ट कराय. तितली करता मिल्लो ताका कसं नाही गोत ना. तें दोन दिनां आशिल्लें ताका कळ्ळें. तें उलयता पळय कळ्ळें. ते म्हणा तागेले काही उद्देश कसो आशिल्लो म्हणल्यार तशी भिवयल कोण तुमी भिवन येनातल्या रे. पळय हांव म्हणलें हांव कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजाक डॉक्टर रामदास पेकाक पुरा तिळशिलें अशें सांगता सर जाल्यार एक हळ्ळीन तूं इतली रोग आशिल्ली निमित्त ते रिसर्च करचें गेल्यार आमगेलें चूक पळय. त्या निमित्त तांणी म्हणलें कांय ना तुमी मुखार येयाची म्हणून. आमी कसन केलें ताका साद एक उपाय केलो. इंडियन कावन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्च बरोवन घालें. आमी हांगा रिसर्च करचें आमकां परमिशन दिवंक आवडटा. आमकां इन रायटींग परमिशन आयलें. वा ICMR आनी तुमकां ICMR म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें तांणी परमिशन दिलें. मागीर येवरेक म्हणचे आनी कोण तेच जावन गे न्हू. मंगळूर KMC UV शेणै डॉक्टर आशिल्लो पिडियाट्रिशियन ताका घेतले तो आनी ताणें पुरे जाल्यार हांगा स्टार्ट केलें. मणिपालार तूं डॉक्टर श्रीपती म्हण न्हू ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंटार डॉक्टर शरद म्हूण तो आतां आसा हांगेले पुरे हेल्प घेतले आनी पुरा पेशंट्सांक ते ट्रान्सफर केले. एंड युनिवर्सिटी हेल्प अस लायक एनीथींग. कोणाकूय कशें एक्स्ट्रा चार्जीस कर अशें हें तें परत करून केलें. ते लक्ष्मी म्हणटा दाखयल पळय तिका एडिशनल तिका पाय दिवचे आर्टिफिशियल पुरा एवरीथींग ताणें पुरो मस्त हेल्प केलें. तेन्ना हांव लागलें कसरी आसो तुमी स्टॉप करना म्हणून जाल्यार हांव जाल्यार तेन्ना स्टॉप करचें आयकनाशी. 98 जाल्यार 99 तोपास हेलिकॉप्टर सावन केलें. या म्हळ्यार वर्साक
कितले पंता स्प्रे करता तीन पूरा पटी. 3 पंता 3 पटी स्प्रे करचे नेक्स्ट टाइम स्प्रे केले कुठले आमी चमकलींची हा ते आनीक टेस्ट चमकल्यार लश ग्रीन ते एरिया थंय तुका नंबूचाक जायना म्हाका म्हळें जडार आसल्यार म्हाका निरोशा जायना म्हाका तितलो प्रॉब्लेम आसा हांव नेट्टे व्हरचें केन्ना खंयी वतना व्हरचें थंय पळयल्यार जड आसून एक मूय ना सगळी गांवांत सोदिल्ल्यार एक मूय मेळ्ळी बेब्ब ना कसलें ना हायली पक्षी आसा पक्षी पक्षी रॅर आसाचे पण आशिल्ली जाल्यार सम एनिमल्स लोवर एनिमल्सान ओगी कॉन्सर्ट एक्वा एनिमल्सान कसलें ना जळकिना कसलें झळकीत आनी ती ना त्या एरियांतू ना तेच आनी स्प्रे करून गेले हाची कुडल्या हांव कशें केलें म्हणून जाल्यार तरंगा आनी मंगे वांगड टायम्स ऑफ इंडिया हिंदू हांकां तांकां पुरण रिक्वेस्ट केलें हांव आर्टिकल्स बरयता तांणी स्टॉप करून जाल्यार करता हांव समजून नेक्स्ट आर्टिकल बरयता तुम्ही त्या एक प्रश्न आसा तांणी ते स्प्रे केले कुडले ताजी वॉटर सॅम्पल नातल्यार सॉयल सॅम्पल घेवन टेस्ट केल्यार तुमकां ते कळटशील की तांणी कळना त्याच नंतर आमी एंडोसल्फान कितें टेस्ट कन्फर्म कर आतां तरंगा आर्टिकल पळय आमी तें बरयलें हें 23 पेजेस दिले म्हाका तांणी डिटेल्ड जावन घेवन पुरो 2001 फेब्रुवारी 2001 नान तूं म्हणजे 2 वर्स कितली स्ट्रगल केलें म्हणून जाल्यार बट मोस्ट ऑफ द न्यूज पेपर्स इंग्लीश न्यूज पेपर्स मलयाळम न्यूज पेपर्स तांणी पुरो एक्सेप्ट केलें एक्सेप्ट करून ताणें ते पास ताणें इन रायटींग आनी म्हाका दिलें एग्रीकल्चर मिनिस्टरान तुम्ही आनी येवचे बदलाक तुम्ही कर्नाटकांतू रिसर्च कशें करनाची तांतू ताण सांगली कशें म्हळ्यार कर्नाटकांतू नेय्याडी म्हूण आसा गांव कोंकणा म्हूण आसा थंय कर्नाटका कॅश्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून विंगड आसा तांणी हे जे स्प्रे तुम्ही 20 वर्स कंप्लीट करतात ते कशें करनाची म्हणून ये कोण सांगचे केरळा मिनिस्टरान माय गॉड म्हाका तुमकां विशय गोतना पळय आनी पळय लिमीट आमी डॉक्टर मोहनान आपल्या निमित्त तुमी ते चमकले सुरवेक ते नेल्ल्याडे म्हणून सांगून ते जोसेफ म्हणून एकलो उदयवाणी न्यूज रिपोर्टर ताका फोन केलो ते खंयचे तुगेले गांव कोक्कडा वयना वय कोक्कडांत आसपासान तूं फिजिकली हँडिकॅप्ड मेंटली रिटार्डेड कोणें आसा बे म्हणून गेलें ना सर आमगे कोणेंय ना आर यू शुअर ना काय ना हांव आतां टॅक्सी करून येता सर म्हणून आमी हाऊस टू हाऊस सर्च केलें घरा वचून तुमचो स्प्रे केला म्हणून निल स्प्रे वय कितले वर्स दाखोवन 15-20 वर्स दाखोवन हेलिकॉप्टर स्प्रे केला आमी घर वचून सोदितना फर्स्ट डे अद्भुत जन मेळ्ळी आमकां पळयतना पळयाचे आज फर्स्ट डे हे आर्टिकल्स आमगेले खंयचे केरळाचे जे हांगा कर्नाटकाचे पळयले नेक्स्ट पळय एक्शन आमगेले ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन आमी हे पुरा 33 चेडवाक आमी केएमसी शिफ्ट केले तांकां ब्लड सॅम्पल्स घेवचे आनी तांकां सिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट्स कितलीं जाणां ब्रिदिंगाक आसता तसलें कितलीं जाणांक दुखी त्या प्रमाणे करूंक जालें तितलें मागीर DC कासगोड तांगेलें पडरे विलेजान तूं हें पुरा केलें तुमी कोरतात हें म्हणून सांगून अवेरनेस आर्टिकल्स कितले ते बरयले म्हळ्यार आमगेले DCने हें केलें मंगळूरचे DCने ताणें इनवायट केलें तूं केरळा मात्र मंगळूर हांगा आस म्हूण सांगता दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत तूं आस म्हूण सांगता त्या निमित्त हांगाय मिटींग केलें मागीर कोक्कणा पळयल्यार नेक्स्ट पळय हें कोक्कणांत 13 चेडवां फर्स्ट डेच मेळ्ळी आमकां आर्टिकल्स ते पब्लीश केले पेटाक बाकीच्याने वाजून थंय तकलें 300 केस आसा ಬೆತ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರ ಸುಕುನಿ ಜರ್ನಿ ಒಟ್ಟು 300 ಜನ ಜಲ್ಲಿಚ್ಚಿ 300 जन विदिन 15 days ते तांणी सोशल स्टिग्मा म्हणून सांगितलं तांणी कोणाकय सांगनाशिल्लें घर करतसले एक पेशंट आसा म्हणून सांगून तांणी कोणाक सांगचें भायर कोणे मारी हस्ताचे म्हणून सांगून तांणी ते सोशल स्टिग्माची विंगड कसलें ना तांणी धांकून दवरलां 10 वर्साचे 3 वर्साचे 5 वर्साचे 15 वर्सां समय पळयलें आमी पळय
आतां हे पुरो कोंकणा मेळ्ळे चेडूं पळय हे चेडवाक 19 वर्सां केन्ना बिलीव इट न्ही तेन्ना आमी फोट काडटना ह्या चेडवाक 19 पळय तेंगे दोळ पळय नेक्स्ट ते हंडीरस दांडीरस तेगे तेज ग्रोथ ना पळय नेक्स्ट ग्रोथ पळय ग्रोथ रिटार्डेशन हे पूर सुಳ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುತ್ತೂರು त्या एरियान आमकां मेळ्ळे चेडूं 300 जन चेडूं हे एका फॅमिलीचे 3 जन चेडूं नेक्स्ट पळय ते 3 जन चेडूं एका फॅमिली ती आन आनी अम्मा जालें न्हय हे 3 जन चेडवांक जालें मागीर ती आवसुल्या निमगेलें हांवें आतां कसन करतात तुमी म्हणून आमी मेल्ले नंतर कसन करचें म्हणून गोतना सर ताजे खातीर आमी चेडूं अडॅप्ट करचें म्हणून केलां एटलिस्ट तो फुडें मुखार तांकां पळयत न्हय म्हणून न्ही तांकां तशें जाल्यार तांगेल गर्भानिमित्त तशें समज जालें म्हणून मनावेल गेला जालें तेंकां आनी आमकां चेडूं नाका आमी कोणाचें अडॅप्ट करता ती एका जाल कडले आमी दोनी सुरी चेली ती दोनी केलेलें दोनी जाले नंतर तिनी जालें पुरो अशें जालें न्ही म्हूण सगळें तें कशें जालें म्हणून तांकां घटना अशी आनी मागीर ते नंतर पळय हो संतोष मॅनेजर्स म्हणून गेलो नांव ताका हांव 99 2000 तागेलो फोटोग्राफ काडला रिसेंटली तागेलो फोटोग्राफ काडला इतले व्हड जाला 6 फीट जाला तो अम्मान आजी कितें तरी हो का ताका हो एक रामकुंजा म्हणून सांगून एक जे पुरो आमी कोरनी न्हू इमिडिएटली आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक तिळशिलें इमिडिएट हांगेलें तें हें करता म्हणून सांगून कर्नाटका गव्हर्मेंटाक आमी इन्फॉर्म केलें वीरप्पा मोयलीक सांगलें पळय कसली आसो आतां स्टॉप करा म्हणून सांगा एंडोसल्फान स्प्रे करचें राबोवका म्हणून कासरगोडांतूं राबयलें हांगाय राबयलें अनलेट इट्स प्रूव्ड यू कॅनॉट डिवोट म्हणून सांगलो आमी इंडियन कावन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्चाक सांगलें आमी आतां रिसर्च प्रोजेक्ट्स घेतल्या ते रिसर्च कंप्लीट जावं ते तांकां ते स्प्रे करच्यानच जाय म्हणून सांगलो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन येयलें दीस पर्टिक्युलर थिंग शूड नॉट बी यूज्ड म्हणून सांगलें मागीर आमी तांचे एक क्वेश्चन्स निमगेले पेटाक तांकां ते कशें चुकून येवचें कशें म्हूण कळ्ळी उदाहरण एक हांव सांगचें हाजे निमित्त हे कसले गेलेले फस्टाक वीच इज द पेस्ट टी मॉस्किटो म्हणून खंयची एक पेस्ट गे तांगेलें कितें म्हणलें प्रती फावटी आमी गेले जाल्यार 15% यील्ड चड म्हणून सांगलो पळय कितली तांकां अनसायंटिफीक पळय 15% चड जावपाक जाल्यार 1 वर्स तुमी राबोवन नासका नेक्स्ट इयर्स स्प्रे करनासका फुडल्या वर्साक ह्या वर्सा 15% चड म्हणून येता खंयची वर्स तुमी राबय हें स्प्रे कर न्ही म्हणून तुमगेलें गोतना तांकां वोटराची कसन ती उलोवचें ते जोड भितर 2001-2002 स्पेशल हें केलें कितें सर्वे केले आमी कितली जनां कडल्यान कितली आसाची म्हूण सांगलें न्हू जाल्यार आमकां कांय 500-600 मेळ्ळे ताचे खातीर चड मेळ्ळी मीन वायल आमगे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज गायनोकॉलॉजी डिपार्टमेंटाचे वतीन तें जेनेटीक सर्वे जालें म्हळ्यार पंद्रे विलेज कंपेर्ड टू कुंबळे विलेज ಒಟ್ಟು 14 kilometers डिस्टन्स तांगेले एन्झायमॅटिक रिएक्शन्स हांगेले एन्झायमॅटिक रिएक्शन्स आनी ते पुरा प्रती एक डाटा कलेक्ट करून पळयतना जेनेटिकली एफेक्टेड म्हणून सांगून तांगेलो रिपोर्ट आयलो तांगेल जीन्स वयरी ते एफेक्ट जाला म्हणून टेरोटोजेनिसिटी फिंगर्ड त्या बाय द टायम ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 400 केसेस रिपोर्ट्स आयले आमकां सुरय म्हाका म्हणलेले 98-60 रिपोर्ट्स आनी ते पुरा ऑर्डिनरी जन न्ही पुरा नोबेल प्रायज ऑरेटर्सान तांगेले रिपोर्ट्स एंडोसल्फान अशेंच करता हें पुरा केलें मागीर ते जोडटे आमी जेन्ना आमी कमिटी कोण डिसायड केले आमी मुखार कशें करचें म्हणून ताजे अर्थ कसो म्हणल्यार ताजे फुडें एंडोसल्फान दुसऱ्या देशांतय वापरता आशिल्लीची म्हणजे पळय एंडोसल्फान स्टार्ट जालेलें
अमेरिकान तो बियर्स कंपनी आणि 2-3 कंपनीच्यान तांणी स्टार्ट केले. हॅक्स्ट म्हणून एक कंपनी आणि बियर्स कंपनी तांगेले कसं जॉईंट वेंचर ते 1961 तो 61 तो 82-83 थंय अमेरिकान यूज जाले. तेन्ना थंय कसले टेरटोजेनिक या असल जेनेटिक डिसऑर्डर दिसला ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ तांकां असं नाही कळणी. तांणी यूज केलेली कच्चाक रब्बर प्लांटेशन आणि कॉटन कळवे म्हणजे त्या एरियाक कोणेय वचनाची आणि काय ताजे लागीं वॉटर सोर्स त्या प्रमाण आसता त्या कॉटनाक रब्बराक मनशान पिवत तसं नाशिक नाशिले. तांकां गोतच ते म्हळ्यार ताच्या फुडें हांव एक क्वेश्चन आन्सर करता हांव. मस्ती जाण म्हाका नेमकें विच इज द सेफेस्ट पेस्टिसाइड कॉमन क्वेश्चन. हांव म्हणलें पेस्टिसाइड म्हळ्यार कसं जालें त्या सुरवेक डिफायन करा मागीर तुगेलें क्वेश्चन कसं जालें म्हळ्यार सिलेक्टिवली पेस्टा मात्र एफेक्ट जावका होस्टाक एपियर जावचे नज और हायर एनिमल्स एपियर जावचे नज. होस्ट न्हय हायर एनिमल्स गायी मॅमल्स हांकां तांकां एफेक्ट जाता. आणि त्या गल स्प्रे केले रुखपाक एफेक्ट जावचे ना पळय ते फस्ट तुमचे पेस्टा मात्र एफेक्ट जावका सिलेक्टीव म्हणून. तशें सिलेक्टीव पेस्टिसाइड आज थंय येयनी जाल्यार ते कसं न्हय म्हळ्यार ताका पॉयझन म्हणटा ते सेल्लाक पॉयझन जाता ते. पेस्टिसाइड एक सेल ह्युमन बॉडी इज ऑल्सो सेल्स. सो सेल्ला एफेक्ट जाता म्हणटा त्या सेल्लाक ह्या सेल्लाक एफेक्ट जाता म्हळ्यार वयना न्हय एक. सो ताका पॉयझन म्हणचे. तूं इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन विच इज द सेफेस्ट पॉयझन वॉट कॅन आय आन्सर तर ते कसं आन्सर म्हळ्यार आमगेलें ट्रेडिशनल फॉर द लास्ट 2,000 to 3,000 years जावं अप टू 1961 आमगेले पेस्टिसाइड ना आर्टिफिशियल ಗೊಬ್ಬರೂ ना पूरा न्याचुरल ಗೊಬ್ಬರು ताका कसं म्हणटा ती हट्टी ಗೊಬ್ಬರ या ते आमगे म्हणटा आमगेल्या गांवांत प्रकृती दाखोवन घेनूच केलेलें ಗೊಬ್ಬरान आमी करनी मे ऑर्गॅनिक फार्मिंग आमगेले 26,000 वेरायटीज ऑफ रायस आशिल्लें हें तें पुरो आशिल्लें पूर आशिल्लें. 1961 तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान अन्न क्रांती म्हणून कोरनी न्हू रशिया दाखोवन हांगा दाखोवन थंय दाखोवन पुरो कडेन दाखोवन पेस्टिसाइड पुरो हाडून वयर चमकलें ग्रोथ यील्ड चड जालें जाल्यार केल्यार पुरा पॉयझनसय जालें. तें कोणेय नोट करनाशिल्लें. 83 to 82 इथं अमेरिकान नोट केलें. ती एक केस स्पेशली मनशां न्हय एनिमल्सा वयर दिक पडटा तांकां. पण त्या कॉटन फिल्डान तो हांगा ते लागीं लागीं एनिमल्स पुरा पाय सहज पांयाचे वासरो अशें तशें पुरा तांकां तांणी नोट केलें. Then they did the research. 83 तो तांणी पार्शियल बॅन केलें. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. वॉट इज पार्शियल बॅन म्हणून कळ्ळें ना sale distribution of endosulfan is banned but not the production. या कसं म्हणून तुका आश्चर्य शकता यूज करतल्या कसले प्रोड्यूस करचे आणि इंडियान घेवन पडचे प्रोडक्शन करचे बांगलादेश फिलिपायन्स इंडोनेशिया सिलोन पाकिस्तान हांगा पुरो प्रोड्यूस तांणी प्रोड्यूस करचे. 83 दाखोवन 2000 तेय तांणी ते कोरून घेवन 2000 तो तांगेले सगळी जी प्लांटेज गुजरात हाडले. तेदोर ते कितें खावका कितें पुरो खालें मागीर गुजरात तुमी प्रोड्यूस करा तुमी बरा अशें वचून 62 आमी तेन्ना क्या पळयलें 60 रिसर्च करून पळयलें 62 कंपनीज वर प्रोड्युसींग अबाउट 40,000 tons of Endosulfan. This was somewhere in 2003-2004. आमकां कसं कुसमूर केलो वी आर टोटली हेल्पलेस. नो पॉलिटिशियन्स आर हेल्पिंग. आणि तितले व्हड अमाउंटाची इंडस्ट्री ते तुमी ताचे अगेन्स्ट उलयल्या रे म्हणून तशें तांणी सपोर्ट करनी आसतलें म्हणलें जाल्यार आमी जिनेवा कॉन्टॅक्ट केलें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाक कशें केलां म्हणून त्यांनी पेस्टिसाइड्साचे कन्वेन्शन छापयता ती तातूंत हे 4-5 कंट्रीच्यान पाकिस्तान बांगला सिलोन फिलिपायन्स इंडिया मात देवका म्हणचे वरलें पुरो नाक म्हणचे 72 कंट्रीच्यान बॅन केले. बाकीच्यांना काम त्याची म्हणून जाय जाय एक
दुनियेचे जाय म्हूण जाल्यार खंयचे IAS ऑफिसर ना ताका क्वेश्चन करुया म्हणून कोण केला म्हूण पळयल्यार एंडोसल्फान मॅन्युफॅक्चरर्स सुद्दां कामाक गेलेले ते इंडिया रिप्रेझेंटेटिव्ह तांणीची ते फर्स्ट टायम आमकां शॉक जावका म्हणून एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दोन वचका शिवाय नवे हेल्थ मिनिस्ट्री दोन वचका शिवाय तांणी वचचे म्हणून तांणी नाक म्हणटा ते तांणी मॅन्युफॅक्चरर्स त्या निमित्त आमी कसन केलें म्हणून जाल्यार फर्स्टाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाला आमगेले रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाक मिटिंग्साक वतना आमगे हेल्थ डिपार्टमेंटा दाखोवन वचका म्हणून एक न्ही जाल्यार आमी कोर्टा वता ती वचून मीन वयल आमगे एक ब्रह्माश्रय मेळ्ळें दॅट वॉज वंडरफूल 2005 आमकां हें मेळ्ळें खंयचें रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI म्हणून रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ताजे नंतर आमगे संपूर्ण बदलावणी जालें ते आतां लास्ट स्लायड पळयात तुमी हातूंत कसन करता म्हूण 10 years आमकां प्लॅन केलें आनी नेक्स्ट 10 years ते आमी कसन करता म्हणून सांगून कितलें प्लॅनिंग जावन गेलां पळय डॅमेज कसं म्हूण एसेस करचें गव्हर्मेंट हेल्प ना कोणाला हेल्प ना फ्युचर डॅमेज कसन जावका म्हणून सांगून पळोवचें क्रिटिकली एफेक्टेड एरियाज करून म्हणून पळोवचें awareness campaign among the villages moved the court and up to Supreme Court of India to ban it completely ban करचें कशें करचें मागीर आत्तां आशिल्लें रिबिलिटेशन हे आमी प्रोग्राम 2000 घालून घेतले तशी 10 वर्सां आमी काम केलें ते कशें केलें आमी मागीर म्हणून शकता नेक्स्ट एपिसोड्सांत वय आता हे एक रासायनिक एक त्यातले कीटनाशक जो कसले जे होते ते एक समज एक क्रमारी ताजे उपयोग करनातल्यार ताजे निमित्त कसं पुरा समस्या जाता म्हणून सांगून कसं नमनेचे आरोग्य समस्या जाता म्हणून आमी आज पळयले हे असं नमनेचे एक कीटनाशकाचे उपयोग राबोवपा जाल्यार ह्युमन रायट्स फाउंडेशन आतांनी कसं पुरा मुखार कसं पुरा तांणी एक स्टेप्स घेतले म्हणून आमी आमगे मुखारचे उपाख्यानां पळया तशीची आज आमकां कितली पुरा माहिती दिले डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मा नमस्कार तशीची आमगे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता